बरे जे उमेदवार आसात जांकां लोकां खातीर झगडपाची ताकद आसा असल्याच लोकांक आमी फुडें काडटले म्हण काँग्रेसीचो फुडारी एल्वीस गोम्स उलयला। आरडीएक्सको खातीर फोंडेच्यान विदिता प्रभू। लास्ट टायम क्लियर कट गोंयकारांक मॅन्डेट दिले काँग्रेसीक, पण तरी आसतना काँग्रेसीचे फुडें मारून बीजेपीन गेले। ह्या फावट कितें गॅरंटी आहा? ताची गॅरंटी इतलीच की आमी आनी हे पी चिदंबरम आमचो जो चीफ ऑब्जर्वर आसा गोंयां, परत परत सांगलां। तशेंच पयर राहुल गांधीजी आयिल्ले हांगा गोंयां, ताजेरूय चर्चा जाल्या। एक मिनिमम म्हणटा ती इंटेग्रिटी टेस्ट, हो मनीस ताका इंटेग्रिटी कितली आसा, हाचो स्वभाव कसलो, हो उडयो मारूंक शकता काय तो एक वफादार म्हणून रावंक शकता, हाचेर चर्चा जाल्ली। आनी म्हणून बरे जे उमेदवार जाका खंयी आसूं, जो MLA जाले उपरांत ताका ह्या लोकां खातीर झगडपाची शक्ती आसा, ताकद आसा, असलेच लोकांक आमी फुडें काडटले हें हांव तुमकां खात्रीन सांगता। जाता तितलो प्रयत्न जातलो। फायनली कितें आहा, मनीस तो केन्ना केन्ना चुकता, पूण अश्यो चुकी घडों नये म्हणून आमी काळजी घेतली। एल्वीस बाब, तुमी आतां हे सगळें उलयताले, पूण काल जर पळयत, काल राती जेन्ना फडणवीस आशिल्ले गोंयांत तेन्ना तुमचोच रेजिनाल्ड थंय दिश्टी पडला। ह्या गजालीचेर तुमी कशें उलयतले? अशें हांवेंनय आतां सकाळीं पळयलां, म्हाका कांय खबर नासली। आतां ताची सायड कोणें आयकूंक ना, ताची सायड आमकां आयकची पडटली। खरेंच तो त्या जाग्यार आसलो आनी तो कोणाक मेळ्ळो, हॉटेलान कोण कोणाकूय मेळपाक शकता। हांव अशें म्हणना तो मेळोंक नासतलो म्हणून, म्हाका कांय खबर ना। आज सकाळीं जेन्ना हे बातमी पळयल्या हाजेर इट इज टू अर्ली टू कमेंट, तरी पण हांव म्हणटा आतांच सांगला ते भशेन जांकां इंटेग्रिटी आसा थंय असलेच लोकांक काँग्रेस पक्ष फुडें काडपाक तयार जाल्लो आसा। थँक्यू।